मुगे आतां शेत इतू गेले हायवेक वेस्टर्न बायपासाक गव्हर्मेंटान म्हाका काही हारी केलें ना फॉरगेट बट आय एम नॉट ग्रेडी फॉर मनी बट वॉट एवर इज रिमेनींग गव्हर्मेंटान प्रोटेक्ट करूंक जाय द वॉटर शूड नॉट फ्लो इन माय फिल्ड एक ड्रेन करपा जाय आनी ते ड्रेना उदक सोडपा जाय हे अनफर्टायल वॉटर हे तांबड्याले उदक वयता मुगे शेत जायना थिंगा सो तुवें आतां तशी मागणी केल्या तांकां मागणी केला करीत आहा मागणी मागीर ताणें कितें म्हटलां करता म्हटलां कोण आयकनाय म्हाका जाय उदो पण तांबड्या उदो वयता त्या सायडीन वचपा जाय सायडीन वच कित्याक पावसा उदो कोणा आडावपा जायना बट मेक ए वे फॉर दीस रोड वॉटर टू फ्लो ऑर डू समथींग तें उदो वयता आनी कांय जायना. Now similarly here people had assured नाजाल्यार हो रस्तो जावच नासलो हो रस्तो level crossing and हो रस्तो एसो केलो जाल्यार हो वयर काडटाले and there would have been accidents. So I don't want accidents. In fact, after the bridge also you must put girders to stop the heavy traffic going this side. I wanted to put girders from Roundford to behind the Navali Church, but they are not allowing because once you put girders, all these cement trucks will go there, hit them and make accidents. But even though we have written there no heavy vehicles, they are still coming. I don't want that to happen on this road because this road is not meant for heavy vehicles. It's meant for public. Mini buses, small buses can go this side. But this once you start, people instead of going that side, they will go this side. So whatever is good for the village is good for us, and be assured we will do whatever is good for. आता तुमकां खबर आसतली हिंगा 10 वर्स जाली आमगेले जे तोडे आहा सायतें तोडें एक देवागे देणे आमकां आनी ह्या तोड्यांतल्यान मदल्यान रस्तो केल्लो आनी 10 वर्सां आमी स्टिल्ट्स म्हणजे पुलांचेर बांदतले म्हूण लोकांक आश्वासन दिताय पूण हें जावना. शेकी हांव आमगेले थिंगाचे लोक आहाय तेंक घेवन गेलो आनी भोव करून आमगेले थिंगा 3 मुणकार आहाय त्या मुणकरांगे पयशे कोण घेवन हायले घरांचे आनी जाग्याचे आजून पासून तेंका एक नया पयस पावल ना. बट जेन्ना चीफ मिनिस्टर वचून सांगिल्लें की हें तुमी कोत्ताय तें सारकें न्हू कित्याक हे मुणकार आयज येयलो न्हू हांवें तेका सांगिल्लें हांव जावचे न्हू आदी ते आहाय आनी तुंय जावचे न्हू आदी ते आहाय म्हूण मुणकार तेंकां रिहॅबिलिटेट केले बगर रस्तो करपाक जावचे ना म्हणून ताणें सांगिल्लें म्हाका आपूण बाय मार्च कोत म्हणून मार्च जालो रस्तो जालो ना पूण आमी एकल्याक 400 स्क्वेअर मीटर जमीन इयर मार्क केल्या अंडर डायरेक्टरेट ऑफ लँड सर्वे मार्क केल्या आनी थोड्या दिसांनी तेच टेंडर जातलो आनी न्यू 4 घर जातलीं एक फॅमिलीची चड लोक आहा तेंक 2 घर मेळटलीं एका एरांक एक घर मेळटलें आनी ते एज फाटल्यान आमी वचून थिंग सर्वे करतले. म्हणटकूच पयलेच पावट 10 वर्सांनी ह्या लोकांचें रिहॅबिलिटेशन चलता आनी पयलेच पावट 10 वर्सांनी सरकारान आश्वासन दिलां की हो जो रस्तो वेस्टर्न बायपास रोड जो आमगेल्या तोळ्यांतल्यान मदल्यान येतालो दे वील पुट ऑन स्टिल्ट्स. ते प्रमाणे ऑलरेडी द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट government of India has given a in principle approval.